It was an interrogation which statement has been recorded. Very clearly, it is record based. All records are there in place. Based on those records, I have answered and I am fully satisfied with what I have answered. कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा. ये तो चक्कर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है. अभी ये लोग तो करके दिखा रहे हैं ऐसे. लेकिन I am not perturbed with this. I am confident. राजकारणात असेच असू शकतात. I don't dispute that and neither do I say anything about that. Notice आल्या, I have faced them. I have come on the time when they called me. I have not sought any postponement because I am certain and confident that as an Aam Aadmi, I will be vindicated. एल्विस प्रामाणीक मात्र आपात येता म्हूण हवा जाली तेन्ना सावनच सरकारान ताका टार्गेट केला आनी पिट्टात म्हणून आपान दिल्ली प्रेसर घेतलो. 2010-11तलें 30,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचें हें प्रकरण. 2008तली फायल. 2010-11 फायनल सिग्नेटरी खंय एल्विस. मागीर तितून MD बदलले. ह्या प्रकरणांतलो सह आरोपी आदलो हावजींग मंत्री निलकंठ हळर्णकार ACB मुखार आयलोच ना. ताकाय ACBन समन्स धाडिल्लें. हळर्णकारान म्हापशेच्या सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केलो. कोर्टान केस 10 जानेवारीक दवरली. मात फुडल्या आदेशा मेरेन ताका अटक करची न्ही म्हणून अंतरीम थाकाय दिली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय निलेश परवार.